सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता. दिएंड्रा, डॅनली, एझरियल आनी जल्मल्ल्या भुरग्यां बरी भलायकी मागता. डॅनिस आनी सिबोला पिरीस मांदुतांव. मानियोंत आग्नेलाच्या मानाक डॉमनीक वालीस आगासायतांव. आमी सगळीं उबी रावया आनी सुरवातीचें गीत गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो उणवणीत येवकार ह्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयच्या दिसाचो विशय मानियोंत आग्नेल सिस्ट्रीताय एकचार घडोवंक नमुनो. औरंबाक देवान प्रितूम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपकुशेन मनशाक आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काल बोलांदलो तसो सिस्ट्रीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून सिस्ट्रीचो दुरुपयोग करूंक औरंबाक देवाक स्थापलोलो रचनेचो एकचार तुटयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावुरताल्यान सिस्ट्रीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपलें मुनियारीपण चलयतना प्रितुमेंत आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करूंक आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सोडवंडाच्या पावलांनी चलूंक सिस्ट्रीताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, एक तेंप आसलो मनशाचें जिवीत कितलें सृश्टीक लागून आसलें. एक झाडाचो ताळो मोडूंक देखून मनशाक दूख जाताली. पूण आयज काल सगळेंच बदल्लां. जिविताच्या पावला पावलाक आमकां सृश्टीक देवाचे रचनेक अकमान करचो पडटा आनी तरे फावटी आमी जबरदस्तीन करता. पवित्र सभा आमकां उलो मारता, सृश्टी आमची आवय कशी आनीक देवाची रचना मदें आमच्या बरोबर रचना तिचो आमी सांबाळ करूंक. जाल्यार आमी केल्ले अकमान, संवसारान केल्ले अकमान आमच्या मनान धरून आमी देवाचें भक्षणे मागूंक तयारी करुया.
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आयज अंजुनाच्यो आनीक ब्रिटनाचे रोमारी आसात, तांची आनी आमच्या सगळ्यांची मागणी हांव पाद्र अग्नेला कडल्यान सर्गींच्या बापाक उबारतां. बापा, तुजो सोबत तुजो पूत औरंबाग सगळे रुसणे आदी तो आसलो, ताचे वरी सोर रस्तू रचल्यात. मनीस जाल्ल्या शब्दान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचें केलें. पर्यावरणान ताचो जल्म जालो आनी ताचे वरवीं परगट जालो. जेजून आपल्या कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजा मनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकांय रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितमेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितमेचेर बीं आसतीं झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्यान सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतोरें. ह्याच देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती परजा बागी. असले परजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचे प्रितीन उपट. कुशालकायेचे उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorry.
Sorvespo tuमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान आनी ताणें ही वोपा सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो तांचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळोना. म्हणटूच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडयता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनीक वरोस तें आसूं दी. ताच्या मुडाक आडलें काडून ताका हांव सारें घालतां. गोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या भोवप्रितीच्या बाबा भयणीनो, मानवंत आग्नेल श्रेश्टी वो रोसने थंय एकचार घडोवन एक नमुनो असो आयचो विशय आसा. आनी आयचें दिवाचें उतर आमच्या कानाचेर सादलां, तर ताच्या आदारान इल्लोसो नियाळ आमी करुया. हांव भिरोंडे वालपय फादर इनास आल्मिदा बराबर वावर कोत्तालो. ताणें श्रेश्टी पासत जायतो वावर केला आनी जायतीं इस्कॉलाचीं भुरगीं जावं तरणाटीं जावं शेतकारी येवन थंय ताच्या हातांतल्यान शिकताले. आनी ताणें ताका नांवूच धरती माता म्हणून नांव पडलें, कित्याक तो पोत्तून पोत्तून म्हणटालो, दोतोरी माय जावन आसा आमची माय, धरती माता आमची आवय ती. आनी आवय जाल्ल्या भाशेन आमी तिचो परमास करूंक जाय, सांबाळ करूंक जाय. आवयक दुखयत जाल्यार आमकां दुखता. तेच भाशेन हे आमचे आवयक सृश्टीक देवाचे रोसणेक जी आमच्या बरोबर रोसना मदें रोसना, ते खातीर आमी दुखयत वायट करीत जाल्यार आमकांच दुखतलें, हाची ताची शिकवण आसली. आमचो नियाळ फुडें वर्सां आदीं तुमच्या मुखार एक विचार हांव दवरूंक सोदतां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कोणाकूय एक सर्त लागली आनी तो मनीस सारकोच आबूज जालो. ताका जायत्यो वस्तू आवडीच्यो आसल्यो, पूण खंयची वस्त गरजेची ती चिंतूंक ताणें आनी वेळ घेवंक ना. ताणें आपल्या फ्रेंड्सांक फोन मारलो, आपल्या सीएक फोन मारलो आनी बऱ्यांतलें बरें एक प्लेन एका मनशाक एके फॅमिलीक उजार करून येता तसलें प्लेन पळोवपाक लायलें. आनी मागीर त्या सीएन ताका आनी फुडें एक प्रश्न विचारले, खंय ओके सर, प्लेन मेवता, तुका सर्त लागल्या ती तुजे अर्द्या वाट्यान तुका प्लेन मेवतलें, पूण एअरपोर्ट खंय कोत्तलो तूं? ह्या मनशान एअरपोर्टाचें चिंतूंकूच ना, कित्याक गाडी आनी बस घरा कडेन लावंक जाता ती भाशेन प्लेन घरा कडेन लावंक जायना. प्लेन आसा तर एअरपोर्ट आसूंक जाय, बोट आसा तर धोको आसूंक जाय. आनी तेच भाशेन कार आहा जाल्यार कार दवरपाकूय जागो आसूंक जाय, थांबोवपाक तरी जागो आसूंक जाय. पूण ह्या मनशान प्रितीच्या बाबडीन चिंतूंक ना. आतां उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां बरे भाशेन शिकवण मेळटा की देवान मनशाक कसो रोचलो तो. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, सगळें रोचल्या उपरांत, आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें सुरू जाता, सगळें रोचल्या उपरांत देवान मनशाक रोचलो. कित्याक गाय? सगळें रोचल्या उपरांत कित्याक गाय? हाचेर आमी इल्लोसो तोकोस घेवन विचार करूंक गरजेचें. Maybe otherwise it would be like creating an aeroplane without an airport. Aeroplan रोसूंक
एअरपोर्ट नासतना रस्ता ते भाशेन जातलें आसलें. प्रितीच्या बाबडीनो हांव सांगूंक सोदता तें हें, रोसनाय गरजेची, एअरपोर्टूय गरजेचो आनी एरोप्लेनूय गरजेचें. तांचो बरो उपयोग आनी ते उपयोग करून दादोसपण जातलें जाल्यार हांव सांगूंक सोदता तें, रोसनाय गरजेची आनीक आमीय गरजेची. आमी रोसनेक गरजेची आनी रोसनाय आमी गरजेची. सो वी आर कॉम्प्लिमेंटरी आनी सप्लिमेंटरी टू ईच अदर आमच्यांनी अशें म्हणूं येता. आनी सगळे रोसनेचेर ताणें ताका अधिकार दिलो. आतां हो अधिकार कसलो अधिकार काय? म्हाका जाल्यार दिसता हो अधिकार जावन आसा जबाबदारीचो अधिकार. म्हज्या मुण्यारीपणान हांवें एक तरी इस्कॉलाक जागो घेयला आनी जायत्या भाटकारां कडेन भोंवचें पडलें जागो घेवपाक. व्हडलो 4 एकर तरी मिनिमम जाय पडटा इस्कॉल बांदतलें जाल्यार. कोण भाटकाराक आपलो जागो विकूंक नाका, म्हाका पयशांची गरज ना म्हणटात. आहले म्हाका 2-3 भाटकार मेवले, म्हाका पयशांची गरज ना, म्हाका भाट विकूंक नाका. म्हणजे तांचे कडेन पयसो कुसता. पूण थोडे असलेय भाटकार मेळ्ळे तांकां भाट म्हळ्यार दादूसपण, तांकां तें विकूंक नाका, ती तांची संस्काय, तो तांचो संतोश. तेच भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो एका ओनराक, एका भाटकाराक वा एका कसल्याय ओनराक आपल्या वस्तूचो मोग आसता. तेच भाशेन जरी तर देवान अपुरबायेन मनशाक रचलो आनी हो रचला तो आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो रचलो जाल्यार ताका एक कारण आसूंक शकता. आमी म्हणटा मॅन इज द क्रावन ऑफ क्रिएशन. तर आमी मनीसकुळाचेरच फोकस घालता की मनीसकाकूच लागून देवान तें सगळें रचलें. पूण दुसरेय भाशेन घडीक जाय देवाक मनशाचो तितलो मोग, रोसणेचोय मोग. आनी ते पासत ही रोसणेची काणी आमच्या मुखार दोळ्या मुखार येता आसतना कांय बरें सोबीत तें एक वस्त घडटा आसतना देवाक बरें दिसलें. देव दादोशी जालो आनी इतली बरी वस्त ती सांबाळपाक कोणाच्या हातान घालुया. म्हाका उगडास येता, कूड वी कन्सिडर दीस. जेजून एक वपार सांगली, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमचीं मोतयां दुकरां फुडें उडोवं नाकात. ती घोडयेक माडयत आनी परतून येवन तुमच्याच आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडक्या कोडीत. डू नॉट पूट युअर पल्स टू द स्वायन्स. प्रितीच्या बाबडीनो फकत एक आमची नदर मनाची नदर उगडपाक, अंतस्करणाची नदर उगडपाक हांव एक कोट कोत्ता. कित्याक सृश्टी देवाची रचना इतली मोलाची आनी ही मोलाची वस्त सांबाळपाक आनी तिचो मनशाकूय फायदो जावपाक देवान एक ताजो सांबाळणार रचलो आनी हो सांबाळणार आपल्या रुपा सारको आनी आपल्या सारको ताणें रचलो, तो जावन आसा मनीस. म्हणटच प्रितीच्या बाबडीनो मनशाक व्हडली जबाबदारी आसा ही रचना व्हडा मोगान आनी व्हडा तोजवेतीन सांबाळपाक. तर मनीस प्रितुमेचो कारभारी ही सगळी रचना ताणें मनीसकुळाच्या बऱ्यापणा पासत वापरूंक गरजेचें. आपलेपणाक न्हू पूण मनीसपणाच्या बऱ्यापणा पासत. आय कॅन से गॉड ट्रस्टेड मॅन टू टेक केअर ऑफ हीज ब्युटिफूल क्रिएशन. तो देवान आमचेर विस्वास दवरलो अशें म्हणूं येता. इतली बरी सोबीत रचना आमच्या हातांनी घालूंक. पूण मनीस आमचे आदले कोंकणीचें बरें उतर न्हू तें, पूण सजमणी घेवपाक नियाळ करपाक केन्ना घेवचेंच पडटा. शिकून ब्रूट म्हणटा न्हू. ब्रूट मिन्स एनिमल, वायल्ड एनिमल, मोर कॅनॉट बी कंट्रोल्ड. पूण संवसारान आमकां तेंच दिसून येता. शिकून इतलें सुदारप जावन प्रितीच्या बाबडीनो एक फावटी आमच्यांनी म्हणूं येता, वयता थिंगा देवळां, वयता थिंगा देव, वयता थिंगा घुमटी. सगल्याक देवसां आहा पूण देव ना, मोग ना. मोग एकामेकाचो ना आनी सृश्टीचो आनी खंय आसतलो. शेजाऱ्याचें कोणाक पडोंक ना, फुडल्या पिळग्यांचें कोणाक पडना. पूण हें उतर सोंपता. आमकां लागता जाल्यार पाद आग्नेला पांया कडेन जेन्ना आमी येयल्या तेन्ना प्रितीच्या बाबडीनो पाद आग्नेल गोरेक आमकां उलो कोत्ता आमचें मन जागोवपाक आनी सृश्टी आवयक आमी मान दिवपाक. सो देवाची येवजण मनीस आनी रचना एकचारान जियोवची अशें आमच्यांनी आयचे नियाळेचें कन्क्लुजन घेवं येता. मनीस आनी रचना एकचारान जियोवची
कित्याक रचना हेर रचना मनशाक गरजेची, तशीच मनीस रचनेकूय सांबाळ करपाक गरजेचो. आयच्या शिवटमानान प्रितीच्या बाबीणो ही ओपार जेजून पळय सांगली ती एक्चुली ह्या विशयाक लागना. ती लागता ती फकत तुमी तर जिवीत बदलना जाशें जाल्यार तुमचें हेच भाशेन कातून उडय उजान ते भाशेन जातलें. पूण आयज लागता ती फकत ह्या पॉयंटाक लागून लागता आमी आमचें जिवीत आमचें सृश्टीताय बदलूंक गरजेचें. पूण त्या दुसऱ्या वावराड्याचेर मनशाचेर नदर मारया. तो वावराडी कितलो सोंसणीक तो, ताकाच कोचचो पडटा तो वावर. खोंडचें, आळें काडचें, उदक घालचें, सारें करचें घालचें, पूण तो करूंक तयार आसा. हाका म्हणटात जबाबदारी, अधिकारान घेतलेली जबाबदारी. आनी असल्या अधिकारान प्रितीच्या बाबणो देवान ती सृश्टी आमच्या हातान घातल्या म्हणून आमी जाणा जावया. दुसरें प्रितू मनशाच्या बऱ्या पासत कितली सोबीत ती, फुलांनी नेटयलेली, फळांनी नेटयलेली. थंय सगळें जेवण आमचें तयार, विसव घेतल्यांक सावळी, हेर वेगवेगळे गरजेचो आदार. आमचें मुखी जेवण तें नासतना आमच्यांनी रावंक जायना. ब्रेड न्हय, उदक न्हय, 2 मिनटां बंद करून रावंक जाल्यार पळय हो आमकां सृश्टी कडल्यान मेळटा. पृथ्वीचेर झाडां आहात म्हणून ऑक्सिजन आहा म्हणटात ते. चंद्रान हूंय आनी दुसऱ्या ग्रहाचेर झाडां नात, थंय ऑक्सिजन ना, प्राण ना. आनीक प्राण पृथ्वीच्या बाबीण ऑक्सिजन आमकां गरजेचो. एकॉलॉजिकल बॅलन्स हें सांबाळूंक पृथ्वीच्या बाबीण आतांच्या तेंपार एक शेतकारांक एक अडचण आयल्या ती म्हणजे मोर पिकॉक चड जाल्यात. पिकॉक इज आवर नॅशनल बर्ड एंड आय सॅल्यूट दॅट. बट आय वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट टुडे. शेतान हूंय आमी सारें मारलां आनी शेतान आमी वखदां मारल्यान. त्या वखदांक लागून आमचे तळ आनी हेर किड्यो मेल्यात. ते किड्यो खावन हूंय सुकणीं मेली. ती सुकण्यांक खावंक वयताले कोले, ते कोले मेले. आनी ह्या कोल्यांक केन्ना मोर मेवताले, तेंची तांती मेवताली आनी ते खाताले आनी मोरांची पॉप्युलेशन कंट्रोल जातालें. सो आतां कोले मरोन काबार जाला आनी मोर चड जाल्या. गांवांत केन्नाच मोर केन्नाच दिसना. म्हज्या भुरगेपणांत जाल्यार हांवें केन्नाच मोर पळोवंक ना. आनी हे भाशेन एकॉलॉजिकल इम्बॅलन्स जालां. कित्याक लागून? मनशाचे आशेक लागून, मनशाचे गरजेक लागून. कित्याक आमची गरज हिशेब भायर जाला. आनी ते पासत प्रितीच्या बाबडीनो आमी कितें करचें? पाद्र आग्नेल 10 वर्सां सुमार पिलार जियेलो. आनीक पिलार हांवूय जियेलो 7 वर्सां म्हज्या मुणयारपणाच्या पयल्या वर्सांनी. हांगा 23 सुमार आंबे आहात मालकुराद. आनी एक दीस हूंय पाद आग्नेलाच्या तेंपा वयले न्हय ते आदले न्हय ते, पूण आतांचे, पूण तेय तेंपार आंबे आसले. हूंय कोण एकल्याक एक आंबो रेंदाक दिल्लो आनी तो मनीस हूंय सकला बसून रडोंक लागलो आनी पाद आग्नेल त्या वदान पासार येतलो. ताणें विचारलें कितें जालें बाबा? फादर आंबो रेंदाक घेतला पूण मुयो वयर चडोंक दिना, घांस मारूंक येता. आनी ताणें म्हणलें पोल वच घरा वच आनी फाल्यां येवन काड. पाद आग्नेलान कितें केलें काय? पाद आग्नेलान पॅस्टिसायड मारूंक ना. जें व्हांवोन फाल्यां आमच्या जेवणान पावतलें, न्हंयीक पावतलें, आमच्या बांयक पावतलें, आमच्या पिण्याच्या उदकान पावतलें, आमकांच विचारी करून म्हणटलें. घडीक जाय पाद आग्नेलान देवाच्या उतराचो आदार केलो. हांगा 37 साक्रामेंता मुखार बसून वरांची वरां बाबडोकूय मागणें करतालो. आनीक म्हाका एक उगडास येता. लूक 10:19 म्हूण एक शिवटपणाची ओळ आसा आनी ती ओळ अशें म्हणटा, सर्पांक आनी विस्बांक आनी सगले तरेच्या वायटांक तुज्या पांया थोडा मोस्तूंक हांवें तुका सगलो अधिकार दिला, तुका कांयच एक वायट जावचें ना. घडीक ही जेजून दिलेली पदवी आनी जेजून दिलेलो अधिकार ह्या मनशाच्या आदारा पासत ताणें उपयोग केलो. ताणें देवाचो आदार मागलो आनी ह्या आपल्या बाबाक आदार केलो. हें हांव प्रितीच्या बाबडीनो सांगूंक सोदतां. तर आमी कितें करुया आयच्या दिसाक? आमच्यांनी व्हडलो नियाळ करूंक जायना. तो थोडी वस्तू हांव तुमच्या मुखार धरूंक सोदतां. जो सृश्टीचो आमी मोग करुया, ती सांबाळूंक आमी वावरूया. आमीच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय ताचें निसंतन करूंक आमी दिवचें न्हय. आमच्यांनी बरोवं येता बरोवया, आमचो ताळो वयर काडूं येता ताळो वयर काडुया. कोण कितेंय समज सृश्टी सांबाळपाक चळवळ करता ते चळवळेक आमी तेंको दिवया. कोणाचें वायट चिंतून न्हय,
कोणाची दुस्मान काय करून घेवपाक न्हय, आमचें व्हडपण करूंक न्हय, पूण ही सृश्टी जी मनीसकुळाक गरजेची ती फुडल्या पिळग्यां पासत उपयोगाची जावंक. तर त्या पासत प्रितीच्या बाबीण घडीक जायत जुन्याच्या म्हयन्यान पावसाळ्यांत आमच्यांनी झाडां लावूं येता. ऑक्सिजन थंयसान आमकां मेळटा. एका मनशाक मिनिमम एक लार्ज व्हडलें वडाचें झाड आसता तसलें दिसाक एक ऑक्सिजन दिवपाक एक तरी झाड आसूंक जाय. आनीक ऑक्सिजन हे झाडां आमकां कार्बन डायऑक्सायड जो आमकां जगदो एकदम विशारो पॉयझनस तोय बी उणो करता जाल्यार तें आमकां फायद्याचें. ताजे उद्देशी प्रितीच्या बाबडीनो आमकां थंडाय संवसाराचेर जी ग्लोबल वॉर्मिंग जाता तेचोय थंय आदार जाता. झाडां उद्देशी आमकां पावसूय पडटा आनी पावसा उद्देशी आमकां झाडांय किल्लतात. तर हें सगळें एक सायकल ऑफ नेचर एकामेकाचेर आमी अवलंबून आसात. ते पासत एकामेकाक सांबाळूंक गरजेचें. शेजाऱ्यान तर मालदिसां पडला जाल्यार आमच्यान सुखान जिवंक जाता ना. शेजाऱ्यान तर सूख आसा आमच्यांनी सुखान जरूर जीव येता. घडीक आमच्या मनांनी कितें हेर वायट आसत. तर प्रितीच्या बाबडीन सृश्टीचोय मोग करुया. सृश्टी एक मनीस कसो आमी मानून घेवया आनी ताचो सांबाळ आनी परामर्श करुया. उरफाटो ताजो आमकांच फायदो. सो डोंट वेस्ट पेपर. एक पेपर तयार करपाक प्रितीच्या बाबडीन झाडां मारचीं पडटात. इफ यू कॅन रिसायकल या पेपर रिसायकल. इफ यू कॅन बी डिजिटल. आवर गव्हर्मेंट इज प्रोवायडींग अस द फॅसिलिटीज. ताचो उपयोग जाता तर आमच्यांनी करूंक जाय. हांव जाणा भारताच्या कोटिनी गरीब लोकांक हें करूंक जावचें ना, पूण आमच्यांनी जाता तांच्यांनी कितें तरी करूं येता. आमच्या घरान आमच्या गोंयांत सरभोंवती झाडां दिश्टी पडटा ते भाशेन बाबडीनो ट्रेनीन तुमी खंय सेंट्रल इंडियाक वचत कांय आसना. प्लेनान तुमी गोंयांतसून माड्रास वतात वाटेर सगळें सरड आनी करड. 3 मिनटां भितर सगळें ग्रिनरी काबार जाता. म्हणजे त्या लोकांच्यो त्या मदल्या भागान रावता त्या लोकांचो ऑक्सिजन गोंयान प्रोड्यूस जाता. आनी ते पासत आमी तें सांबाळूंक गरजेचें. द ट्रीज ऑर द सह्याद्री हिल्स आर द लंग्स ऑफ नेचर अशें आमचे विज्ञानीक म्हणटात. तर ताका आमी मान दिवया. सो झाडां लावया. निसर्गाक व सैमाक व देवाचे रोसणेक आमी लागीं रावया. ते आमच्या फायद्याक आनी आमच्या गरजेक. आशेक न्हय, आमचे आशेक न्हय, जाता तसो इबाड करूंक न्हय, पयशे करपाक वा वयर सरपाक. निसर्गाक वायटाक पडटा त्यो वस्तू आनी त्यो सुमयो आमी पयस करुया. निसर्गाक वायटाक पडटात त्यो वस्तू आनी त्यो सुमयो आमी पयस करुया. डोंट वेस्ट युअर फूड. ओके, देर आर सो मेनी गरीब लोक तांकां जेवण खाण मेळना. पूण एक तुजें जेवण तुवें चड घेवन वेस्ट करपूय म्हणजे जेवण तयार करपाक चड खंय ग्रीन गॅसीस तयार जातात जाचेर उद्देशी ग्लोबल वॉर्मिंग जाता. तेंय बीन मनान दवरुया. सगळें एकाच एकाच बोट दाखोवंक जायना. केन्ना आमकांय बोट दाखोवया आनी देवाचें उतर आमकां आयज हुस्कायता तर आमी हे भाशेन कितें कितें आमच्या जिवितान. वॉट अबावट इलेक्ट्रिसिटी. सम पीपल आर रीच, दे आर अर्निंग. मदर इज ऑल्सो, फादर इज ऑल्सो अर्निंग. सो दीसभर रातभर फॅन ऑन, AC ऑन, सगळें ऑन. तें तयार करपाक प्रितीच्या बाबडीनो त्या कारखान्याक लायट तयार करता, इलेक्ट्रिसिटी तयार करता, ताका निसर्गाचें निसंतन करचें पडटा. हें आमी जाणा जावया. वॉट अबावट युजींग पेट्रोल अननेसेसरली. आयज आमी रोमारी करून येयला, एक बस घेवन येयल्या. आमी सुमार 120 येयला अंजना जावन. म्हाका दिसता सेपरेट येयली जाल्यार 50 तरी गाडयो आयज येता आसल्यो हिंगा. कितलें पेट्रोल वेस्ट जाता आसलो. देवाक आर्गां. हें मन देवान आमकां दिलें देखून एक मनान येवपाक. सो तुमचो कचरो खंय पावता ताचेर तुमचें लक्ष घालात. ओके, आयज काल आमी फ्लॅटांनी रावतात, खंय उडयतलो. सरकार तर आमकां सरकारान जागो दिवंक जाय. पंचायतीन चळवळ करात जागो कचरो उडोवपाक. तो न्हंयचे दोडेर पडो न्हय, व्हडाचे दोडेर पडो न्हय, तो न्हंयक पावो न्हय, तो दर्यान पावो न्हय. आयज काल खंय सादन पोल आनी नदन पोल देखून थिंगा प्लास्टीक पॉल्युशन जालां आनी ते मनीसकुळाक आनी आख्खे रोसणेक प्रितीच्या बाबडीनो वायट. तर अशें बारीक बारीक वस्तू आमच्या जिवितान सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया. फादर नेगलाक एक आमच्या जिवितान एक व्हडलो मान कसो जातलो आनी नितळ काळजान ताच्या बराबर आमच्यांनी देवा मुखार आमकां जाय तें घडयेक मागून घेवंक बरे भाशेन जातलें. दोळे धांपया.
उबी रावया आमच्यो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो बरोबर आमच्या जण एकल्याच्या काळजाचे आवंडे ज्या पादग्नाला कडल्यान आमी फुडें घालूंक आयल्या ते देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुन्यारीपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक ते बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचे दायज राखूंक गरज. देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक तांची मनां उजवाडून आनी बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बरे मोनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांचे बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी सगळ्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावन आसात तीं झाडां सांबाळून प्रदूशण उणें करून जाता. आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्याकूय तशें करूंक उत्तेजन दिवं म्हूण मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्यो जण एकल्याचे गरजो आनी आवंडे देवा मुखार उबारुया. बापा, सगल्या देण्या पासत तुका दिनवासता, आमचे भलायके पासत तुका दिनवासता. साबार बरे गूण तुवें आमकां दिल्यात त्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा. ज्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात ते तूं आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा श्रीश्या रोसणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. प्रीत उमेद दिता आनी मनशाच्या वावरान तयार करता. ताचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिनान जावंक निर्मी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सोबे सगळी रोसना नवी करूंक बापा तुका मानवलें आनी ताच्या देवपणान आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक आमकां सासणीक जिविताचें कारण केलोय तूं रातां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सूर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता संसार मोला तुझ्या वय बोगा सोबी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोबी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भावपणाचें मोगाचें प्रार्थन आमी सांगाती म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय दोनिया पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजान आयला. आमचे दोळे धांपूया. आयज आमकां व्हडलें देणें म्हणल्यार जेजूची कूड, जेजूचें रगत, ही पयली आनी व्हडली मिलाग्र. होच तो दोनी सृश्टीचो, तोच तो दोनी म्हज्या जिविताचो. वादळ मोड ताचें आयकता. दोंगरार वचून तो मागणें करता. दर्याचे देगेर रावन शिकोण दिता. माती काडून लावून पेकोणी करता. सृश्टी सोवे ताका अधिकार आसलो. तो सृश्टीचो रोसनार, तो सृश्टीचो मोगी. तोच आमच्या काळजान आसा. चोडा मोगाच्यो, चोडा अजापाच्यो थोड्यो घडयो ओगेपणान जेजू बराबर सारुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, एका उंड्यान आनी एका कालसीन तुवें आमकां दादोशी केलें. प्रितू मुदोक आनी वारो मनशा कुळाक तुज्या उदारपणाचें देणें. ह्या देण्याचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. बसात. आयज पिलाच्या दोंगरार आनी मानवत पाद अग्नेलाच्या पांयाशी आमच्यो 2 फिरगोजो रोमारी घेवन आयल्यात. सेंट मायकल चर्च अंजुना आनी आवर लेडी ऑफ पेन एंड द फ्रांस चर्च पेन एंड द फ्रांसा. तुमच्या बराबर आमी मोगाचो येवकार दिता तुमकां सगल्यांक. तशेंच अंजुना फिरगोजेचो पादविगार फादर सांतियागो फेर्नांडीस, जो आयज मिसा बलिदानाचो मुख्य येजमान आसलो, देवाच्या उतराची परगोटणी केली ताका. तशेंच ताचो पातकूर फादर विल्सन गोडार्ड, थंय आसलेलो डिकन बाल्तजार, आनीक पेन एंड द फ्रांसाचो पातकूर फादर एंटनी ब्रिटो. तुमकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी मानवत पाद अग्नेलान तुमचेर, तुमचे फिरगोजेचेर आनी गवळीक वावराचेर उपोट बेसांव घालो म्हूण मागता. मानवत अग्नेल आमी जाणाव अंजुना गांवचो. तुमकां अंजुना लोकांक तशेंच पेन एंड द फ्रांस आमच्या भावा भयणाक आमी माये मोगाचो ह्या दोंगरार येवकार दिता. थोड्यो कोलोन्यो. कोंकणी बायबल डायरी 2023 वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेळटात. पाद अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कॉन्वेंताच्या रुमांत तयार केला. ताची उक्तावणी जाल्या. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान अणभवूंक. आमच्या आत्मीक भाव भयणाच्या एकवटाचे मीस फाल्यां आयतारा दीस सकाळीं 10:30 वाजता केरीत मीस भेटयतले ह्या आत्मीक भाव भयणाच्या वांगड्यांक तांच्या इंतेसांवा पासत. ह्या
ओत्मीक भाव भयणांच्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्याचो तेंको आनी बोल दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या ओत्मीक भाव भयणाच्या जोम्यान वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडीस हाका मेळचें आनी तुमचें नांव ताका दिवचें. त्याच परी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी सगल्यांक आमंत्रण दिता. फाल्यां हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 10 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कपेलांत. ह्या माटवांत 11:30 वाजता तामील भाशेन आनी मलयाळम भाशेन 12:30 मीस आसतलें. तुमी असल्या आमच्या भाव भयणांक वळखतात, खंय ती काम करतात, कुडेक तुमगेर शेजाऱ्यांगेर वा तुमकां लागीं पडटलीं ह्या भाव भयणांक ही कळोवणी दिवची. आयज सृश्टीचो दीस आमी मनयता. झाडां पाल्याचें वखद सगल्या वखदांकाय बरें म्हणटात, तर हे झाडां पाल्याचें वखद आमच्या इश्टॉलांनी मेवता. तुमी तें वचून पळोवचें आनी तुमकां मानवता जाल्यार घेवचें. मानवत पाद आग्नेला वरवीं आमी जाणात जायतीं ओजापां आनी मिलाग्री जातात. जायतीं जाण तुमी कळयतात, शापून येतात. तांतली आयज हांव एक वाचतां. मारिया ए डिसुजा चोपडे थावन बरयता. म्हजो घरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमात आसलो. तेन्ना हांवें मानवत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या घरकाराक बरो कर म्हणून. मानवत आग्नेलाच्या तोंबलाची माती म्हजे लागीं नासली, पूण मातयेचो पेपर आसलो. तो हांवें उदकान बुडोवन ताका तें उदक पिवंक दिलें आनी हांवें भावार्थान मागलें. हांव आंगण परगोडटली म्हूण मानवत आग्नेलाक म्हजें मागणें म्हूण सांगलें आनी मानवत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घरकार सारको बरो जालो. आयज हांव ताका घेवन पिलार आयल्या. मानवत आग्नेलाक दिनवासता. असल्यो जायत्यो खुणां अजापां आमी अणभवल्यात. देखून मानवत आग्नेलाक दिनवासुया. आमकां एक भाग्योत फावो जाला. आमची मागणी देवाशी पावयता. आमी ह्या वेळार आमची मागणी घेवन आयल्यात. आमचे प्रश्न, घायाळ जाल्लें काळीज, एकसुरीपणाचें आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचे प्रश्न, आमच्या भुरग्या बाळाचें जिवीत, घोडेक घरांत जालोलो दुस्पोट आमी घेवन आयल्यात. हें सगलें मानवत पाद आग्नेला वरवीं देवाक भेटोवया. ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं 10वी शिकतलीं, 12वी शिकतलीं, परिक्षा करतात. तांचे पासत मागुया. गोंय आमचें सोबीत, गोंय आमचें सुंदर, गोंयांत जायतो लोक येता. गोंयची गिरेस्तकाय, वातावरण, हिरवें गोंय पळोवंक. आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक मानवत पाद आग्नेलाक फुडें घालून मागुया. सगळीं उबीं रावून उपकार मेळूंक मागणें. सर पोदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताचे देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान
भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्योत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळोवंक मागणें. तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचें. अगणीत काकुतीच्या देवा, गणित कागच्या देवा, सोडपट पडून पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान बऱ्या विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार जायत जाल्यार मान्योत आग्नेलाक मान्यवत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी परगटणेवजेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. जेजूच्या नावी. आमेन. आमेन. मान्योत पाद आग्नेल माग माग आमचे आमचे पासून. पासून. बाबडीनो म्हज्या तोंडांतल्यान एकूच उतर. हांवें 6.5 वर्सां पादग्नेलाच्या पांया कडेन काम केलां आनी हांवें जायत्यो मिलाग्र्यो पळयल्यात. आनी ह्यो मिलाग्र्यो इगोजेच्या ते सायडीक कुसनरी आहात थिंगा सुरू जातात. जायतो लोक येवन बरें कुंसार करून हांगाच्यान वयता आनी तांच्या जिवितांत जायतें बरें भितर सरता. तुमकां फकत कळयता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तोच सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. एक दिनवासतेच्या आनी